ह्या फावटी आमी सांगले हो इतिहासीक एक सप्तक जावपाक जाय. 125 वर्सां आमच्या दामोदरा देवस्थानान जाता आनी हो आमकां सगळ्यान व्हडलो गाम देवता वास्कोचो. म्हणून आमी सगळ्यांक सांगलें कितें ह्या फावटी कितें जाता तें आमी बरें करुया. एक लोकांक दिसपाक जाय बा ही 125 वर्सां म्हणून. तेज्या खातीर आमी पयलो आमचो स्टेप आसलो तो ह्या वर्सा आमी कितें देणगी दिता ती. म्युन्सिपाल्टी कसो एवरी टायम देणगी 51 अशें 1000 वयता. पूण ह्या टायमार आमी कितें केलें 1,25,000 केलेले आसा. कित्याक आमी 25 कावन्सिलर म्हणून आमी म्हणलें 1,25,000 करुया. आनी सगळे आमी युनायटेड आसा आनी युनायटेड आमी डिसिजन घेता म्हणून आमी हो प्रयत्न केलो. सेकंड थिंग आमचे कडसून आमी सगळ्यांक आव्हान करता अख्ख्या मुरगांवकारांक जे जे वास्को शहरान जे स्थायीक जे आपलो धंदो करता दामोदर स्थळान तेंच्यांनी प्रत्येक आपणाचें ऑफीस जावं ना दुकान जावं नाजाल्यार म्युन्सिपाल्टी आमचे मार्केट जावं सगळ्यांक हांवें आव्हान केलां. सगळीं हॉटेलां जितलीं हॉटेलां जितले आमच्या फ्लोरा ग्रँडासून येता तेन्ना स्वतंत्र रावपाक सगळ्यांनी लायटनींग करपाचें आपल्याचो. तो एक भव्य अशें दाखोवपाक जाय बाबा हे 125 वर्सां म्हणून. तशेंच सगळ्या वॉर्डांनी जितलीं देवळां आसा आमची देवळां ती देवळां सगळ्यांनी लायटीनी न्हेसोवपाची. तशेंच प्रत्येक आपल्याच्या घरानूय लायटी घालच्यो जाता जाल्यार इतलोच आमी हें सांगला लोकांक कितें बाबा दिसतालें 25 वर्सां दिसपाक जाय म्हणून आमी हो प्रयत्न केला आनी तुमच्या माध्यमातून आमी सांगूंक सगळ्यांनी लोकांनी हितून सहयोग दिवपाचो. गिरीश बाब लास्ट टायम तुमी एक रिकॉर्ड रेव्हेन्यू केल्लो 1 करोड क्रॉस तुमी केल्ले अरावंड 1 करोड केल्लो. सो ह्या वर्सा तुमचो कितें प्लॅन आसा सेम सिस्टम आसतली काय? सांगला न्हू ह्या फावटी देव आमी जेन्ना खुर्चेर बसलेले आनी तेन्ना आमकां फर्स्ट सप्तक जेन्ना म्हाका मेळ्ळो तेन्ना आमच्या मनांत आसलेलें बाबा एक आमकां इतले पयशे जेन्ना दुकानां इतली आसता आमकां पयशे इतले कमी घेता म्हणून तेन्ना आमी जेन्ना उतारले सप्तकाक भितर जेन्ना हांव चीफ ऑफिसर पयलींचे सगळे आमचे एसीओ एटीओ तेन्ना आमी ह्या फावटी 98 लॅक्स कलेक्शन केलें. खंय तरी आमी 2 लाखां खातीर मातशें कमी पडले 1 करोड करपाक. पूण ह्या फावटी आमचो प्रयत्न आसतलो ह्या फावटी 1 करोड प्लस जावपाक जाय. येता ते 10 ऑगस्टाक आमचो 125वो दामोदर भजनी सप्ताह जावपाचो आसा. ताजे खातीर आज जी मिटींग जाली तातूंत एक 2-3 पॉयंट आशिल्ले. गार्डन एक आशिल्लो तातूंतलो म्हणजे हांवें स्ट्रिक्टली सांगिल्लें की सिटी जेन्ना सप्ताह सोंपता तेन्ना सिटीन आमकां क्लियर करपाक ऑलमोस्ट 2 आठवडे जाग्यार घालपाक लागता. तातूंत मोबायल टॉयलेट्स कंपल्सरी हे डिफरंट लोकेशन कित्याक खूब लोक येता आनी फूल सिटी घाण करतात मागीर जाता. सो ताज्या खातीर हांवें एक सामको प्रायमरीली इम्पॉर्टंट पॉयंट घेतिल्लो तो मोबायल टॉयलेट्स. दुसरी गोश्ट हांवें म्हणिल्ली ती बॅन ऑन सिंगल यूज प्लास्टीक कित्याक प्लास्टिकूय भरपूर जाता ताज्या खातीर स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करचें म्हणून आनी एक टास्क फोर्स करचो म्हणून की जेन्ना सट्ट करून केन्ना कितें जाय जाल्यार आमी रोखडे इमिडिएटली त्या लोकेशनार पावन ते रिजॉल्व गार्बेज जावं कितें जावं. आनी एक गोश्ट की आमचें गार्डन तुमी जाणा आमचे RNSPच्या तर्फे कंप्लिटली ब्युटिफाय जाला. तातूंत ग्रीन जीम आसा फावंटन सारकें जाला. थंय वेगळे वेगळे प्रकारचे मागीर फावंटनान न्हाणय फावंटनांतलें उदक काड हें सगळें घाण सगळें जावच्या पेक्षा आमी इनिशियली लॉक करपाचें सप्ताह आशिल्ल्यान लॉक करप जर पॉसिबल ना जाल्यार हांवें CP सराक सांगलां की तांणी कंपल्सरी 24 hour सेक्युरिटी 4 सेक्युरिटी गार्ड्स दवरचे सो दॅट वॉट एवर वर्क हॅज बीन डन वेवस्थीत मेंटेन उरचें आनी उरचें जावचें न्ही. कित्याक जर परते आतां तें घाण जालें जाल्यार खंयचीच कॉर्पोरेट खंयचीच CSR जे फंड आसा ते दे वील नॉट हें. सो त्या दृश्टीन आमी तो एक पॉयंट घेतिल्लो की गार्डनान कंपल्सरी 4 सेक्युरिटी 24/7 आसची. आनी हे फावटी 125 सप्तक म्हटल्यार म्हाका दिसता आमच्या वास्को मतदारसंघात किंवा ह्या वाठारांत एक्चुली आमची डेड एरिया जाल्ली आसा. ह्या एका सप्तकाच्या निमतान आमच्या देवाच्या देव दामोदराच्या रूपान सगळे आख्खे गोंया भायले लोक आमच्या वास्कोच्या स्थळान येता आनी पायलान वयता. सो तेंचे एक फावटी बरें सप्तक जावन अशें आमी देवा कडेन मागलां.